स्पीकर सर, हांव सरकाराचे आभार मानता की तेंच्यांनी साल्वादोर दमून चोडण ब्रिजाचे लँड एक्विजिशनाचे पैसे EDC कडेन ट्रान्सफर केल्ले आसा. आतां काही दिसांनी हेज्यो सेल डेट एक्झिक्यूट जातल्यो. सगळ्या ऑफिसरांकूय आयज मान्य मंत्र्या द्वारे सांगूंक सोदता की हो जो सेल डेट एक्झिक्यूट करपाचो जो विशय आसा तो बेगींतल्या बेगीन घेवचो. तशेंच एनवायरमेंटल रिस्क असेसमेंट हो जो प्रोसिजर आपण पयलीं केल्लो 5 वर्सां पयलीं केल्लो तो लॅप्स जाला म्हणून आतां परत करचो पडटा. मग त्या प्रोसिजरान स्पीडअप करून हे बेगींतल्या बेगीन घेवपाक जाय हो एक विशय आसा स्पीकर सर. तशेंच ह्या पुला संदर्भात जे टेंडरींग प्रोसेस आसा तो बेगींतल्या बेगीन करचो अशें म्हाका स्पीकर सर सभाघराक सांगन दिसता. हेच्या संदर्भात एक डेडलायन दिवची मान्य मंत्र्यान की हे सगळें काम केन्ना अशें जातलें. स्पीकर सर, जे ऑनरेबल कलिगान जे सांगला इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू आनी तो EIA म्हणटा पळय ते डिफरंट डिपार्टमेंट बट एनी हांव PWD म्हणटरी आमकां पळोवंक पडटलें ही ब्रिजाचे जे इनिशियली हो कॉन्सेंट जो 2013च्यान चालू जाल्लो आसा. 2012 कायदो पास जालो आनी 2013च्यान 1 जानेवारी 2013 कन्सेंट करपाक ताका लागून हें बील स्पेसिफिकली आज डिस्कशनाक येतले. जे लँड एक्विजिशना प्रॉब्लम जाता रस्तो करपाक आनी कितें करपाक तेन्ना हेजे खातीर हे बिलूय हाडलेलें आसा. सो म्हाका दिसता हो इश्यू आमचो फुडें व्हरतलो आनी बेगिना बेगीन म्हाका दिसता GSIDC बेस बांदता आनी GSIDCन सगळे प्रोसिजर करपाक जाय. आमी फक्त लँड एक्विजिशन करून GSIDC हँडल करतले. तुमी फॉलो ऑन करून घेवचे अशें स्पीकर सर. स्पीकर सर, जो एनवायरमेंटल रिस्क असेसमेंट जो विशय आसा हेका म्हाज्या माहिती दिसार 2-3 म्हयने लागता अशें GSIDCन आमकां सांगलां. पण ज्या भागाचो पयलीं रिस्क असेसमेंट जाल्लो तो प्रोसिजर एकदम कटल करून बेगींतल्या बेगीन हेजे टेंडरींग प्रोसेस करचो हेच म्हाका परत परत सांगत आसा. स्पीकर सर, हांवें परतून सांगता की आमी जो एक्विजिशन प्रोसेस आसा तो ऑलरेडी सरकारान 12.5 कोटी EDCन डिपॉझिट केला. आतां रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे कलेक्टरान तो एग्रीमेंट वेट केला. आमी डेट दिल्ली आसा फॉर सायनिंग ऑफ एग्रीमेंट टू टेक द लँड इन पोजेशन. Moment land is taken in possession, we will hand this because as per the government decision, GSIDC bridge banta, we will hand it to them. Procedure to EIA procedure asa, तो as per कायदो कितें आसा ते आमी प्रोसिजर कितें आसा ते करून कितले बेगीन जाता ते प्रोसिजर करपाचो प्रयत्न करतले. पूण जे एक्झिक्युटींग बॉडी आसा GSIDC हांव ताका रिक्वेस्ट करून तो प्रोसिजर फॉलो अप करपाक लायता स्पीकर सर.